आख्या मडगांवां चोरांनी 7 घरां फोडपाचो यत्न केलो, पूण तांच्या यत्नाक यश आयलें ना। ह्या प्रकाराक लागून थळाव्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां। चोरांच्या ह्या वावराक लागून आख्या वाठारांत भिरांत लोकां मदीं पातळ्ळ्या। ताका लागून राती कडेन पुलीस गस्त वाडोवपाची मागणी लोकांनी केल्या। 24 ऑगस्टाचे राती म्हळ्यार फाटल्या शेनवारा मध्यान राती 3 जाणांची टोळी आख्या वाठारांत आयिल्ली। आख्या वाठारांतल्या विशाल मेगा मार्ट ते कोस्ता मैदाना कडली 7 घरां फोडपाचो यत्न तांणी केलो। एकेच राती वट्ट 7 घरांची दारां फोडपाचो यत्न जाल्ल्यान थळाव्यां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां। चोरांचो हो चोरयेचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाला। थळाव्यांनी हे विशीं पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। तशेंच चवथ लागीं पाविल्ल्यान पुलिसांनी गस्त वाडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। शेनवाराक अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7:30 उठली जाल्यार सकाळचे आमगेली दोन्ही फ्लॅटां वयर फोडली। ओके, चोर येयल्ले आनीक मागीर आमी सीसीटीव्ही फुटेज बी काडले, आमी कॅमेरा बी सगळे चॅक केले, ते सारके कळटाले 2 सुमार तेमी स्टार्ट केला ही सायडीन। सो आमगेले भितर येयले मेन गेटींतल्यान ओपन करून आमगे स्लायडींग गेट आहा ती तेमी येवन लॉक मोडून वयर गेले, वयर दोन्ही फ्लॅट फोडले तेमी आनी थिंगच्यान ते मागीर बाकी लोकांक घरान गेले। सो फाटल्यान एक फ्लॅट फोडले, मागीर आमगे सायडीन एक बिल्डींग आहा थिंग सेकंड फ्लोर थिंग फोडले। सो ऑलमोस्ट ते 1 वर पासून 2 ते 3 पासून ते ह्या रोडार आहाय आमगेल्या हिंगा। ओके, आनी त्या टायमार एक कोण पेट्रोलिंगा जीप ना कांय ना, कांयच ना, आमकां कोणाक खबर ना। पूण मागीर इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की राती कडेन की तेमी स्टार्ट केलें 1:15 सारके विशाल मेगामार्ट सपना सिटी आहा थिंग सकलच्यान दुर्गाचेच्यान थिंगच्यान आहले म्हणटे कोणा सुणी भुकताले म्हणून कोणें भायर येवन पयलें थिंगाच्या भुरग्यान आनी ते उडी मारून धांवले। मागीर तेणें कोणा इन्फॉर्म केलें चोर भोंवताय। सो थिंगच्यान ते हे सायडीन येयले, थिंगच्यान येवन ते हें करून लोकांनी घरान भितर गेले, पूण फोडलें फक्त तेमी 4 फोडले। So on the 24th early morning, around 3:30 a.m., I heard a noise banging on the door. I assumed it was our dogs that were banging. So I came down and I opened the door. By the time I opened the door, there was no one inside here, but I noticed that my door frame was broken, was damaged. When I then called the police at about 3:30 when I noticed it. The police arrived here in about 15 minutes. And I told them to take a check around the full property. They did that. They didn't see anyone. My neighbor's gate was open, which looks suspicious because they are very, what you would say, cautious about leaving that gate open. So I asked the police to go and check their house also. The police took a round over in that area, but didn't find anyone. They told me to make a police complaint in the morning, which I did, in which I have requested the police to increase the patrolling and also to investigate into this matter. So I भितरली आनी भायली लायट ऑन दवरली आनी मुगे बाब कामा वयता आनी तेज बोट मातशें हें जालो म्हाका हुस्कालो आनी पावस पडटालो कितलो। मागीर हांवें एश कोन्न हांव उलयत रावलें फोनाचेर भावा कडेन बी, मुगे भाव भायर पडला सद्या जागृत रावलें हांव थंय पासून। सटोच कोन्न एश कोन्न बेल मारल्या भाशेन जालें पयलीं आयका म्हाका खबर ना। हांव सटोच आयल्या लेची आवाज येयलो रडाच कोन्न म्हाका सोल मुगे चेडो येयलो म्हूण। मागीर काडला आनी हांवें हें केलें हें जालें वय म्हाका फोन मारूं हें येना जालें बोटां कित्याक हांवें पिनूलान चोयलें ते थिंग धाडायताय ते वक्तार त्या उजवाडान तो मुगे देरार मारलोलें हांव भिलें ते म्हाका मारीत म्हूण आनी फोन मारल्यार लागना कोणाक फोन मारलें हांवें नेबरांक। मागीर निमाण मागीर हेका मारला हांवें हय सांगपा सुकोरीन अशें जाता म्हूण तेगे वॉट्सॅप लागना जालो। मागीर तेगे लँडलायन लागलो। कितलें जालें एग्जॅक्ट? 2:30। आखे भागाक सद्या चोरांनी धुमाकूळ घाल्लो आसा। 24 तारखेर रातचे हांगा 7 घरां फोडपाचो एटेम्प्ट जाल्लो आसा। हाजे पयलीं चेन स्नॅचिंग आनीक फेक पुलीस म्हणून आखे भागाक 2 महिलेक लुटिल्ले, त्याच बरोबर दवरले लुटिल्ले अशें करून चालू आसा। सद्याक लोकांच्या मनाक एक भितीचें वातावरण पशिल्लें आसा। मडगांव भागाक सद्या पेट्रोलिंग वाडोवचें म्हूण लोकांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकर।